नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्युनिसिपालिटीच्या आता पयलो टप्पो म्हणचो पडटा कारण 2 इलेक्शनां जातलीं. सो पयली टक्क्याचो प्रचार आज सोंपला आनी कितें हा परिस्थिती प्रत्येक राजकीय पक्ष ह्या गजाली कडेन कसो पळयता, इलेक्शना कडेन कसो पळयता आनी तांची अपेक्षा कितें आसा. 4 मानेस्त म्हाका जॉइन जातात. सगळ्यांत पयलीं म्हाका जॉइन जातात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट दुर्गादास कामत. दुर्गादास वेलकम. दुसरे म्हाका ऑनलायन जॉइन जातात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन प्रेमानंद बाब मामरे. मामरे बाब वेलकम. तिसरे म्हाका जॉइन जातात काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन विजय भिके. विजय वेलकम. आनी चौथे म्हाका जॉइन जातात आम आदमी पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन वाल्मिकी नायक. हांव सुरवात करतना दुर्गादास तुजे कडच्यान सुरवात करता. तुमचो पक्ष कारण हे एकूण प्रक्रिये भितर सद्याक जी उलथापालत जाली सगळी ती मागीर गोंय धरून ते दिल्ली पर्यंत, गल्ली टू दिल्ली आनी दिल्ली टू गल्ली, हातूंत भितर तुमच्याय पक्षाचो भरपूर वांटो आशिल्लो. तुमी सद्या हे जे 2 फेज इलेक्शन चल्लां म्युनिसिपालिटीचे जे गोंया भितर हाजे पयलीं केन्नाच जालें नाशिल्लें, ताजे कडेन कशें पळयता? पळय प्रमोद, पयलें म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी हे जे इलेक्शन आशिल्लें निवडणूक म्युनिसिपालिटीचे तशेंच CCPचे हे चिटींग करून जिखूंक सोदताले. मिन्स वेन दे कॅनॉट वीन दे वॉन्ट टू चीट. पूण अध्यक्षान तुमकां हाज्या पयलीं सांगिल्लें की वी आर गल्ली बॉयज, वीस इज दिल्ली बॉयज. गल्ली बॉयज दिल्ली वचून सुद्दां जिखून आयले कारण हे जेन्ना चिटींग करपाक लागले 4 फेब्रुवारीक नोटिफिकेशन येता. आमी RTI घाले. RTI नंतर फायल नोटींग जेन्ना मेळटा 4 तारखेकूच सगळें एका दिसान तयार जाता नोटिंग्स आनी 4 तारखेक रातचें नोटिफिकेशन येता. जेन्ना मागीर आमी इन्वेस्टिगेट करपाक लागले तेन्ना कळून येता की 3 तारखेक रातचे टील मिडनायट 2 o'clock कोण तरी चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर आनी सगळे एजंट्स वन भवनान बसून ऑफिसरांक थंय आपयताले आनी टू एंड फ्रो ट्रिपी, बसींच्यो ट्रिपी कश्यो आसता तश्यो ट्रिपी फ्रॉम वन भवन टू आल्तिनो टू पाटो DMA ऑफिस हे चालू आशिल्ल्यो. आनी ह्या सगळ्या गडबडीन हांच्यांनी इतले मिस्टेक्यो केल्यो की फायल नोटिंगाचेर एक फॉर एग्जाम्पल सांगेच्या बाबतीन सांगता वॉर्ड नंबर 1 फायल नोटिंगाचेर आनी जे नोटिफिकेशन काडलें तातूंत ST म्हणून दाखयलें. सो हातून आमकां क्लियर कट कळ्ळें की देर इज अ मॅसिव फ्रॉड अँड दे वॉन्ट टू वीन बाय चिटींग वीच वी चॅलेंज्ड इन द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑन 9th फेब्रुवारी. 15 फेब्रुवारीक पयले हियरिंग जालें आनी कोर्टान डिसिजन दिलें की 22 तारखेक सकाळी 9 वरांचेर इट वील बी केप्ट फॉर फायनल डिस्पोजल. हाज्या मदीं आमकां खबर आशिल्लें की हे सरकार अस्सल फोटींग आनी चिटींग करतले प्रिएम्प्ट. सो आमी डिसेंबर म्हयन्यान सुजय लोटलीकर जो आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, आतां तो वॉर्ड रिजर्व जाल्ल्या कारणान ताची बायल थंय कॅन्डिडेट आसतली, सुजय लोटलीकरान पेटिशन फायल केलें आमच्या फातोर्डा ब्लॉक अध्यक्षान इन द मंथ ऑफ डिसेंबर आस्किंग द कोर्ट टू डायरेक्ट टू डिक्लेअर द रिजर्वेशन्स वेल इन एडवान्स. थंय एजीन स्टेटमेंट केलो की 3 weeks इन एडवान्स आमी करतले म्हणून. आनी ताच्या मदीं सेशन आयलें. एजीन जे स्टेटमेंट केल्ले ते एक्झॅक्ट परते करून सरकारान एमेंडमेंट हाडले आनी 1 विकाचेर करून एमेंडमेंट एक्ट पास केलो. गोवा म्युनिसिपालिटी एक्टान ते एमेंडमेंट्स हाडले. हे स्ट्रिक्चर्सूय सुप्रीम कोर्टान आपले ऑर्डरीन म्हणिल्ले आसा. हे सगळें जाल्लें आसतना 22 तारखेक जेन्ना हियरिंग जाता फायनल डिस्पोजलाक मॅटर आहा 3 weeks सोंपता 26 फेब्रुवारीक. 22 फेब्रुवारीक सकाळी 9 वरांचेर SCCचो आदोगाद कोण तरी बाब जोशी म्हणून तो येता आनी थंय सांगता कोर्टान, ऑनरेबल कोर्टान की आमी ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू केला, कोर्ट कॅनॉट इंटरफियर इन इलेक्शन. अरे सो कोर्ट आस्क्ड हिम, सो गव्हर्मेंट ऑफिसेस ओपन वेल इन एडवान्स इवन बिफोर 9:30. सो तो म्हणपाक लागलो वी हॅव डन दीस लास्ट नायट. सो ऑन जज आय वॉज प्रेझेंट फॉर द हियरिंग. So judge said, honorable judge said, so Sunday also you all work and with whom did you work? You are an independent body. So हातून जेन्ना हांच्यांनी फाउंडेशनूच फटींगपणाचें घाल्ले हे गोवा फॉरवर्ड पक्षान तशेंच आमचे काँग्रेस पार्टी म्हणा आमचे बरोबर आशिल्ले बाकीचे काही इंडिपेंडंट सगळ्यांनी बरोबर मेळून हायकोर्टान हांकां उगडे पाडले. थंय एक मिनिट फिनिश. थंयच बंद जायना थंयच बंद जायना. हायकोर्टान ऑर्डर दितकच मुखाट्यांनी हांच्यांनी चूक मान्य करून हे करपाक आशिल्लें. मुख्यमंत्री पावल मारता एक फुडें डेमोक्रेसी साल्वार करपाक सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून. सुप्रीम कोर्टान गेले दिल्ली बॉयज
विसेस दिस दिल्ली बॉयज आणि गोंयकारांक न्याय मिळवून दिलो आज. आज जर ओबीसी एसटी आणि एसटी रिझर्वेशनाचे न्याय मेळ्ळा दुसऱ्या 5 म्युन्सिपालिटीनी, हे फक्त गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि बाकीच्या पक्षां खातीर आसा. वाल्मिकी, आय विल कम स्ट्रेट टू यू. तुमचो पक्ष ह्या इलेक्शना कडेन कसो पळयता? Now, definitely, I will echo Durgadas's comments. आज भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट एक मॅसिव्ह वेव कसो आसा आणि भारतीय जनता पार्टी रियलायझेस दॅट त्या खातीर जितले इलेक्शन आमी पळयला स्टार्टिंग विथ झेडपी आणि आता जे म्युन्सिपालिटीचे कॉर्पोरेशनाचे आणि नावेलीचे जे झेडपी चल्ला आणि आय एक्सपेक्ट ऑल्सो वर्स टॅक्टिक्स टू बी युज्ड इन द अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन्स. पूण आमी पळयला की जाता तितले मॅनिप्युलेशन, जाता तितले अँटी डेमोक्रेटिक, जाता तितले अनफेअरनेस, हे सगळे टॅक्टिक्स यूज करून भारतीय जनता पार्टी वॉन्ट्स टू विन बाय हुक और बाय क्रूक आणि मोस्टली बाय क्रूक, ऑल क्रुकेड मेथड्स. सो म्हाका दिसता हे जे चल्ला लोक पळयता आणि त्या खातीर तांकां एट सम पॉइंट लोकांकूय लोकांनी एक डिसिजन घेवपाचे ठरयतले की हे सगळे बंद जावंक जाय. बिकॉज लास्टाक हातून नुकसान जाता तो लोकांचो, खंयच्या राजकीय पक्षाचो नुकसान किंवा आनी कोणाचो जायना, गोंयच्या लोकांचो नुकसान जाता आणि गोंयचो नुकसान जाता. कित्याक आमचो प्रोग्रेस, आमचो डेव्हलपमेंट खंय तरी हॅम्पर जाता. आमी पळयला की जे भारतीय जनता पार्टी कामां करता ती खंयचीच कामां गोंयकारांक गरज आसा ती कामां करिना. खंयचे तरी दिल्लीच्या हाय कमांडाचे तांकां ऑर्डरी येता आणि कोल हब, नाजाल्यार गांजा कल्टिवेशन, नाजाल्यार डबल ट्रॅकिंग, हेच सगळे कामां चलिल्ले आसा. एंड दॅट टू ऑन फास्ट ट्रॅक बेसीस. खंयच्याच गोंयकारांक सांगूंक ना की आमकां कोल हब जाय म्हणून, खंयच्याच गोंयकारांक सांगूं ना की हांगा गांजा रोयात म्हणून, पूण कामां सगळी भारतीय जनता पार्टी हाय कमांडाच्या ऑर्डराचेर करता. सो लोकांक कळ्ळा की ह्या पार्टीक सत्तेर रावन फक्त गोंयकाराचो फक्त डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा. सो दॅट इज वाय वी सी दीस टॅक्टिक्स बींग युज्ड बाय. एक गजाल की 2 इलेक्शन म्हाका दिसता तुमच्या पक्षा खातीर म्हत्वाचे, पणजेचे आणि नावेलीचे. तुम्ही सद्याक वेन 48 hours बिफोर या इलेक्शना कडेन कशें पळयता आणि डू यू रियली फील यू विल बी एबल टू मेक अ सायजेबल डेंट? डेफिनेटली लास्ट झेडपी जनरल इलेक्शन जे जाले तातून आम आदमी पार्टीक फर्स्ट विक्टरी मेळ्ळी गोंयान आणि इट बिकेम नॅशनल न्यूज. आणि खरें म्हळ्यार आता झेडपीचे आमी नावेलीचे झेडपी बायपोल जे आसा ते सुद्धा हेज बिकम नॅशनल न्यूज. पयलूच एका नॅशनल चॅनलान ताजेर आर्टिकल बरयला बिकॉज द वेव इज इन फेवर ऑफ आप इन नावेली. दिल्लीक जे आमच्या पार्टीन कामां केल्या त्याच ऑन दोज लायन्स आमी नावेलीन आमच्या मॅनिफेस्टोन सगळे प्रॉमिसीस केल्ले आसा. डोर टू डोर कॅम्पेनान आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. अँड डेफिनेटली आमची कॅन्डिडेट जी आसा मटिल्डा डिसिल्वा ती झाडूच्या चिन्हाचेर जिखपाची आसा. दॅट इज वाय इट इज गॉट टू अ नॅशनल लेवल. ताच्या भायर फाटल्याच 4 महिने सुद्धा जावंक ना आमचो बेणावलीचो कॅन्डिडेट जिखून ऑलरेडी ताणी खूब कामां चालू केल्ली आसा. वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ वार्ड क्लिनिक, जो आमचो एक सिग्नेचर मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्लीक जाला तसो एक वार्ड क्लिनिक सुरू करपाचो आसा. त्या भायर खुबशी लोकांची कामां ऑलरेडी 4 महिन्यां भितर जाल्ली आसा, जी म्हाका दिसता 7-8 वर्सां सुद्धा पयलीं पेंडिंग आशिल्ली ती जावंक ना. सो आम आदमी पार्टी ही एक काम करपी पार्टी. हे ऑलरेडी इम्प्रेशन बेणावलीच्यान नावेली पाविल्ले आसा. सो वी एक्सपेक्ट दॅट ऑल्सो टू बी गोइंग इन आवर फेवर. सीपीचे सांगपाक म्हळ्यार आय थिंक इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पणजे जो चल्ला. तुम्ही पळयला आसतलो कालूच आमी ऑफिशियली आमचो पॅनल लॉन्च केलो, आमचो मॅनिफेस्टो लॉन्च केलो आणि आमचो म्हणटना हांव म्हणटा इट इज आमी पणजेकार, नॉट एज आम आदमी पार्टी. आणि खूब लोकांचो खूब उत्साह आसा कित्याक म्हाका दिसता पयलेंदा पणजेकारांनी पळयला की सगळे राजकारण, सगळे एफिलिएशन सोडून पणजेचे सगळेच जे नागरीक आसा विच एवर पार्टी दे मे बिलोंग टू ते सगळे बरोबर येवन एक 30 वॉर्डांनी पॅनल घालिल्लो आसा. सो पणजेकारांचो आज चॉयस खूब क्लियर आसा. पयलीं सदांच कन्फ्युजन आसतालें कोणाक मत मारपाचें. 3, 4, 5, 6 कॅन्डिडेट तुम्ही म्हणतात तुम्ही एक समर्थ पर्याय सद्याक तयार करून दवरला. डेफिनेटली. विजय बिके, काँग्रेस पक्ष ह्या गजाली कडेन अधिकृत रितीन तुमची जरी पॅनल्स नासली, हे जे इलेक्शन जाता तातूंत भितर
तुमी ह्या इलेक्शना कडेन कशें पळयतात आनी सिरियसली तुमकां दिसता की झेडपीक जशें बीजेपीन स्वीप केल्लें तशें ह्या खेपेक परत जावचें ना म्हणून? प्रमोद बाब, या. पयल्या सुवातेर हांव 2015चेर एक लक्ष घालता. 2015 तेन्ना अशेंच तेंच्यांनी रिजर्वेशन केल्लें. तेन्ना टायम फ्रेम नासलो. म्हाका दिसता म्हापशां मागीर आमचे हेका इवन मडगांव आनी थोडे कावन्सील म्हाका दिसता कोर्टानूय गेल्ले, बट तो टायम पिरियड नासलो. पण ह्या फावटी बीजेपीन ज्या तरेन ते रिजर्वेशन केला त्या तरेन कळटा की आपले कॅडर, आपले लोक, आपली सत्ता येवच्या खातीर ते कितें करूं शकता. जे कॉन्स्टिट्युशनान बरयला ते सुद्धा तेचेर सुद्धा चॅलेंज करपाक सोदता ते. म्हणजे 2015 जी केल्ली, फॉर एक्झाम्पल म्हापसा 15 सीट्स आसले ते 20 सीट्स केल्ले आनी 20 सीटाचेर तेंच्यांनी अशे तरेन डिलिमिटेशन केलें की वोटिंग सुद्धा म्हणजे जी वोट ह्या वॉर्डार पडटा ती त्या वॉर्डार घालून तेंच्या आपल्या कॅन्डिडेटाक जी निवडून येवपाक तयारी केली. आता स्पश्ट जाता सुप्रीम कोर्टा पर्यंत ही केस गेल्या उपरांत की म्हापशा असल्या शहरान जावं मुरगांव धरा तुम्ही, मडगांव धरा, म्हापशा म्हाका दिसता 4 तेंचे कॅन्डिडेट अध्यक्ष हे रेसीनसून ना, म्हणजे तांकां वाचोवपाची तयारी केल्या. आनी काँग्रेस हे सदैव लोकां वांगडा आसता आनी ह्या फावटी आमचे जे कॅन्डिडेट आहा ते शुअर शॉट येतले, कारण झेडपीचे इलेक्शन कशा तरेन तेंच्यांनी केला आनी कितें केला ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. प्रेमानंद बाब, तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? तुमकां दिसता की हो जो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आयला ताजो सेटबॅक तुमकां इलेक्टोरली सेटबॅक बसतलो आनी पक्षाचे आज जेन्ना 48 वरां उरल्यात इलेक्शनाक तुमचो कॉन्फिडन्स लेवल कसो आसा? पहिले म्हणजे म्हाका इतलें सांगपाक जाय, ह्या तिनूय पक्षांत तांची जागा खंय पळय आसा हे जनतेन जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत दाखोवन दिल्ले आसा. कळ्ळें न्ही? आनी तांणी जे जे कितें इश्यू पळय आतां काडल्या त्या इश्यूच्या गोमांतकीया कडेन कांय संबंध ना. तांच्या तकलेन सगळे विशय आसा पळय, विरोधा खातीर विरोध म्हणून ते हो विशय फुडें व्हरतात. तांकां आपलें स्थान पळय कितें आसा जनतेच्या हातून, ते जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत तांचो मोठो पराभव करून जनतेन तांकां दाखोवन दिल्ले आसा. हांव त्या हाज्या सुप्रीम कोर्टाच्या आनी हाज्या हातून वचना, कारण हेच पक्ष पळय आसा काँग्रेस पक्ष हांचे 1997 जेन्ना हो एक्ट जालो, हे अमेंडमेंट जाले तेन्ना ह्याच पक्षान जेन्ना सत्तेर आसलो आनी सगळे हे कितें ते तेन्ना घोटाळो करून दवरला, आतां ही फळां तांकांच भोगची पडटात. आमचो कॉन्फिडन्स पळय आसा, आमकां खात्री आसा ज्या तरेन जनतेन जिल्हा पंचायतच्या निवडणुकीत आमकां भरघोस अशें यश दिवन हांकां धुळीक मेळयल्या, त्याच प्रमाणे ह्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनानूय जनता तांकां तांचो जागो दाखोवन. ओके, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि जे म्हाका दिसता तुमचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेनूय बी सुप्रीम कोर्टाचो रिजल्ट येतकीर सगळ्यांत पयलीं कितें म्हणिल्लें जाल्यार आमी केस हरले पण आमी निवडणूक जिखतले. दुर्गादास, हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट की आमी केस जरी हरले तरी आमी इलेक्शन जिखतले, हो जो भारतीय जनता पार्टीचो कॉन्फिडन्स आसा, हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? प्रमोद, हिंदीन एक म्हण आसा, गिरात तो भी टांग ऊपर. याद करून दिता दिल्ली हांव आशिल्लो सुप्रीम कोर्ट केस, कारण आमच्या अध्यक्षान आमकां पूर्णपणे आदेश दिल्लो की एक केस आमी खंयच्याय परिस्थितीन जिखून येवंक जाय. 4 तारखेक जेन्ना टेक्निकल स्टे दिले, ऑर्डर थंयच्या, हांव दिल्ली प्रेसिडेंट आशिल्लो, एक 15-20 मिनटान हांगा फेसबुकाचेर तांचेच लिडर, हांचोच एक जनरल सेक्रेटरी पक्षाचो, जो सद्या ताजो व्हिडिओ पडेल आमदार फातोडेचो, तो सद्या व्हिडिओ एक सर्क्युलेट जाता पॅक म्हणून, हाणें ट्वीट केलें, सॉरी फेसबुकार पोस्ट घालो, सत्यमेव जयते. मुख्यमंत्र्यान एक पावल फुडें मारलें, सुप्रीम कोर्ट हॅज रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी. अरे मुर्खानो, तुमकां ABCD खबर ना, हांगा बसतात आनी फेसबुकार घालतात. आनी जेन्ना निर्णय जालो रोखडेच 7-8 दिसांनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली, सगळे बिळान गेले. आमकां म्हणटा कोर्ट ऑर्डर लागना, वी आर गोइंग टू पिपल्स कोर्ट. पयलीं म्हणल्यार हांव BJPच्या स्पोक्सपर्सनाक विचारूंक सोदता, ह्या सरकारान जे गांजाची फायल मूव केल्ली ताका ताजें समर्थन आसा? इज ही एंडोर्सिंग द फायल?
ना ना नो 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 डोंट डायवर्ट. तुम्ही सांगले की ते विषय लागना. प्लीज डोंट डायवर्ट. ना 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 डोंट डायवर्ट द इश्यू. तुम्ही माहीर आसात. तुम्ही चड्डी घालून हाफ पॅन्ट घालून तुमका ट्रेन केल्ले आसा फटिंगपणा उलोवपाक. फटिंगपणा उलोवपाक. जनतेन तुमकां आमचो दागो न्ही. तुमचे सरकारच आयिल्ले आमच्या खातीर. लक्षात दवरा. लक्षात दवरा. गांजाची फायल एप्रूव्ह करपाक तुमची सहमती आशिल्ली काय? तुम्ही भारतीय गांजा पार्टी. तुम्ही भारतीय गांजा पार्टी. मुख्यमंत्र्यान सुप्रीम कोर्टाच्या इंटरिम स्टेयाचेर कशें केले? रिस्टोर कशें केले? कशें केले? कशें केले मुख्यमंत्र्यान? तुमकां दामून आयकात सत्यमेव जयते म्हणून कशें घाले? आणि या फटिंग जनता आपली जागो फटिंग कोण ते तुमकां 2022 कळटले. मागीर भीक मागपा भोंवनाका. सरकार करा. सरकार मुख्यमंत्र्याक विजय सरदेसाच्या घरात धाडनाकात भीक मागपाक. आपले मुख्यमंत्री कर आनी पांयार पडपाक. कितें उलयता? कितें उलयता तूं? कितें उलयता? अरे स्पीक ऑन दिस जजमेंट. Speak on this judgment. Speak on this judgment. फातोडा तुमकां तुमची जागा दाखोवन दितले आमी आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक. व्हडल्या उलयनाकात. हे दलाल जाल्यात. हे दलाल जाल्यात गांजाचे. just 1 minute. just 1 minute. वाल्मिकी बीजेपीचो सादो आर्ग्युमेंट आसा. या मामरेबाब पॉइंट टेकन. पूर्ण जाल्लो आसा. मामरेबाब पॉइंट टेकन. जनतेचं समर्थन आमकां सगळ्या म्युनिसिपालिटीने लागलेलें आसा. आय थिंक त्यामुळे होच आमकां पॉइंट जो जागो पळय आसा हय तो पंचायतीच्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना नंतर आता परत एकदा मागीर मुख्यमंत्र्याक धाडनाकात भीक मागपाक. आपल्या सरकार आपल्या मुख्यमंत्री कर. पाय पडटा. मामरे बाबाक जर खबर ना काय तर तोंड बंद करून बसले. होल्ड ऑन. म्हाका वाल्मिकी एक गजाल सांग. बीजेपीचो सादो आर्ग्युमेंट आसा आमी जिल्हा पंचायतीच्या बेशनच म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जिखतले. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? लेट अस लिमिट टू द डिस्कशन. हय बामरेबाब लेट वाल्मिकी रिएक्ट. या वाल्मिकी गो अहेड. ह्याच एका स्टेटमेंटात बीजेपीचो जो एरोगन्स आसा, बीजेपीचो जो घमंड आसा आणि बीजेपीचो जो लोकशाहीक मात सुद्धा जो वालोरना स्टेटमेंटा वयल्यान कळटा. जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं कॉर्पोरेशन इलेक्शन बोथ आर नॉट ऑन पार्टी लायन्स. तरी पण भारतीय जनता पार्टी कशी उलयता ती पळयात. आमी जिखतले. द इलेक्शन्स आर नॉट इवन ऑन पार्टी लायन्स. तुम्ही आमचो आपलो सीसीपी इलेक्शनाचो पॅनल डिक्लेअर करताना कमळाचो सिंबल ऍडव्हर्टाइज दिला तुम्ही. इट इज अ कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट. भारतीय जनता विजय बिके तुम्ही कशी रिस्पॉन्ड करतात? कारण तांची एक आसा जसो रिझल्ट तांकां झेडपी इलेक्शनाक मेळ्ळो तसोच रिझल्ट तांकां म्युनिसिपालिटीक मेळटलो. तुम्ही फक्त सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर घेवन रावनाकात. इलेक्शन आमी जिखतले. विजय बिके हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड? तेंच्यांनी आपले वक्तव्य काढला की आम्ही जिखतले म्हणून. हितून तांकां डेमोक्रेसी जे काय दिसना. डेमोक्रेसीच्या तरेन तुम्ही जिखतले जाल्यार तुम्ही रिझर्वेशन कशें केले? हे तुमकां जाय तशें रिझर्वेशन कशें केले? म्हणजे हेचो तर की तेंच्यांनी आता सुद्धा जिखतले म्हटला खंय तरी तेंचे लूपहोल्स आहा. खंय तरी तेंचे फंडिंग करतले. लोकांक पैशाची आशा दाखयतले. जशें केपेक तुम्ही पयला आसतले. पुलीस फोर्स बाकीचे फोर्स यूज करून तांकां विड्रॉ करपाक लायले. अशें तुम्ही करतले काय कितें? जावं लोकांच्या मध्ये तुम्ही मनी पॉवर घालतले काय कितें? लोकांक भेशयतले कितें? अजून रिझल्ट येवंक ना म्हणून आमी जिखतले. तुम्ही जर जिखपाचे आसले जाल्यार हेच्या पयलीं तुम्ही जे रिझर्वेशन तुम्ही करपाक जाय ते फेर करपाक जाय आसले आनी मागीर तुम्ही सांगूंक जाय आसले. पण आतांच्या तरेन लोकांक जनता तुमकां शिकयतली कितें तरी बीजेपी. ओके प्रेमानंद बाब हो आर्ग्युमेंट आसा. तुमकां जर जिखपाचो इतलो कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार ही रिझर्वेशनाची बी मॅन्युपुलेशन कित्याक? डिलिमिटेशनाची बी मॅन्युपुलेशन कित्याक? हो काँग्रेसीचो प्रश्न. डिलिमिटेशन हातून सुप्रीम कोर्टाचो जो निर्णय आसा पळय तो म्हाका दिसता हांच्यानी सारको आयकूंक ना. एकूच हे जाला की पॉइंट हे आशिल्लो पळय समज 8.3 आसा जाल्यार ते 9 धरपाक जाय. हाजेर एक हे आसा. आनी दुसरो
साधारण ह्या असा पळय तो इलेक्शन कमिशनराच्या नेमणुकीबद्दलचे दोनच काय निर्णय जाल्ले आसा. बाकीच्या हाजेर कोर्टान काय हे करून हातून निर्णयाचे दोनच. त्यामुळे हे जे पळय कितें हे बी करता म्हणला की डिलिमिटेशन हे केले हातून ते केले हाका काय अर्थ ना. कारण खंयच कोर्टान ताजे बद्दल कांयच काय म्हणलेले ना. जजमेंट वाचलेला आम्ही जजमेंट वाचलेलो आसा. दोनच एक पण असा I condemn this. BJP spokesperson saying Reservation Supreme for Courtच्या women. ऑर्डरीक अर्थ ना. This is condemnable that BJP spokesperson saying ordering अर्थ ना. जर 8.33 जर असा जाल्यार ते 9 धरपा जाय हो एक इशू. आणि दुसरो इलेक्शन काम तुम्ही म्हणतात की सुप्रीम कोर्टान तुमच्या नाही मामरे प्रमाणे आम्ही हे करून आता दुसरे फुडले इलेक्शन जातले. मामरे बाब तुम्ही किती म्हणतात की सुप्रीम कोर्टान तुमच्या सरकाराक कास्टिगेट केले ना. म्हणले तुम्ही इलेक्शनात आम्ही सगळेकडे आता जी म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन आसा ते सगळेकडे आमचे ग्रासरूट लेवल आमचे काम जाल्ले आसा. आणि आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आम्ही ह्यो म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन जसे जिल्हा पंचायतीचे जिंकला पळय तशें आम्ही जिंकतले ही आमची खात्री आसा. ओके डेमोक्रेटिकली जिंकतले. डेमोक्रेटिक प्रोसेसान इलेक्शन जाता आणि डेमोक्रेटिक प्रोसेसानूच आम्ही जिंकतले. ओके दुर्गा वेलकम टू यू. या वाल्मिकी गो अहेड. नॉमिनेशन फायल ना यांचे ऑलरेडी 4 मामरे बाबाक विचारूंक सोदता. विजय बाब होल्ड ऑन. वाल्मिकी या मेक युअर पॉइंट. या मामरे बाबाक विचारूंक सोदता तुमचे ग्रासरूट लेवलाचे जर काम जाला जाल्यार सीसीपी इलेक्शनान जेन्ना डिलिमिटेशन करतात तुम्ही तेन्ना एकटो एक्स कॉर्पोरेटर राविल्लो आसा. फक्त एक वोटर न्ही पूण एक्स कॉर्पोरेटर ताका सीसीपी रोलांचे लिमिट्सांचेच कित्याक काढलो तुम्ही. बिकॉज ही वॉज डिफिटिंग युअर कॅन्डिडेट म्हणून ताका सीसीपीच्या लिमिट्सांचोच काढलो. दुसरे कडेन एक बिल्डिंग आसा जी तालिगांव पंचायतीन अप्रुव्हल दिला सीसीपी लिमिट्सानूच ना. तातून वोटर जे आसा ते सीसीपी रोलान घाल्ले. ताज्या भायर अशे खूब कडेन जे एक्झाम्पल्स आसा एका बिल्डिंगेन एक फ्लॅट एका वॉर्डान दुसरो फ्लॅट दुसऱ्या वॉर्डान आणि खूब कडेन बिल्डिंगेनूच न्ही एका फ्लॅटान एका परिवारान घोव एका वॉर्डान आणि बायल आणि भुरगीं दुसऱ्या वॉर्डान हे सुद्धा आम्ही पळयलां. म्हणजे तुमचे जर ग्रासरूट लेवलाचेर इतले काम जाल्ले आसा जाल्यार तुम्ही इतले इन डिटेल मॅन्युप्युलेशन कित्याक करतात. एका मताचो सामको डिव्हिजन आणि मॅन्युप्युलेशन करून कित्याक जिखूंक सोदता. त्यांचे मॅन्युप्युलेशनाचेच काम चालू. ओके मॅन्युप्युलेशन करपाचेच व्हडले काम चालू. आय डोंट वॉन्ट बिकॉज सी या डिलिमिटेशन आणि जे कितें ते ऍक्टान हातून आसा पळय त्या प्रमाणे केले. आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट बिकॉज हे जे कर्म पळय आसा ते तुमचे काँग्रेस सरकार जे आहा पळय कितें हे पळय आसा जे पावर खंय दिवपाक जाय पळय ते योग्य रितीन दिल्ले ना आणि ते फुडें चालू आसा. आमचो पक्ष आसा हातून जे काय लूप होल आसा ते एखाद्या फुडें काडटलो ह्या बद्दल आसा. पण आमचो मेन हे कितें आसा त्या हातून आता सगळं प्रोसेस जावन इलेक्शन आता जाता आणि त्या इलेक्शनान खात्री आसा डेमोक्रेटिकली जो प्रोसेस चालू आसा त्या हातून डेमोक्रेटिकली लढून आम्ही इलेक्शन जिंकतले. दुर्गादास एक साधो प्रश्न जो भामरे बाब करतात की आता सगळो प्रोसेस जाला 48 वरांचेर वोटिंग आसा ते सगळे पयलींची इश्यू तुम्ही उगाळत रावू नाकात. तुम्ही इलेक्शन जिंकतले काय ना ते सांगात. पळय जनता जनार्दन म्हणटात आमी हांकां जो जागो दाखोवंक जाय भारतीय जनता पार्टीक लोक निश्चितूच दाखयतले. ह्याच म्युन्सिपाल्टींनी जी फुडले म्युन्सिपाल्टी येतल्यो 5 हांची जागा खंय आसा हे फीट फक्त गांजा कल्टिवेट करपाक म्हणून भारतीय जनता पार्टीक लोक तांची जागो तांकां दाखयतले हातून मातूय दुबाव ना. सेकंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मामरे बाब तांचे एजीक रिस्पेक्ट करून तांच्यांनी म्हणलें की सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डरी तशें व्हडलें कांय ना. ही ऑर्डर कॉपी 96 पानांची ऑर्डर कॉपी गरज पडली जाल्यार मामरे बाबाक आमी धाडून दितात. गरज पडली जाल्यार मराठीन ट्रान्सलेट करून ताका धाडून दितात. ताणें पेज नंबर 90 to 96 वाचचे आनी मागीर उलोवचे की सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक अर्थ आशिल्लो काय ना. ओके वाल्मिकी फायनल कितें दिसता ऑन दीस सीसीपी नावेली. तुमकां दिसता की जो आज बीजेपी कॉन्फिडन्स दाखयता की ते ऑर्गनायज्ड आसात दे आर टुगेदर. आज तुमकां दिसता की एज अ ओपोजिशन पार्टी यू विल बी एबल टू अपसेट डियर एप्पल कार्ट. डेफिनेटली म्हाका दिसता अँड पणजे विल लीड द वे. कित्याक जशें सांगलें जी आमी पणजेकार म्हण पॅनल आयला सगळ्या सिटीजन्स एक जावन
तातूंत फक्त आम आदमी पार्टी ना, काँग्रेस पार्टी सुद्धा आसा आणि आश्चर्याचे म्हणजे इवन भारतीय जनता पार्टीचे सुद्धा निष्ठावंत जे कार्यकर्ता आसा, जे इतली वर्सां ह्या पार्टीक काम केल्ले आसा आनी तांकां बाबूश आयलो म्हणून तांकां सगळ्याक सायडीक उडयले, ते सुद्धा ह्या पॅनलाक सपोर्ट करतात. आणि सो आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की हो जो एक्सपेरिमेंट आज पणजे चल्ला, आमी पणजेकार म्हणून, तो जर सक्सेसफूल जालो, ताजे वारे सामके गोंयभर पसरूंक शकता. अँड जशें सांगलें, बीजेपीच्या अगेन्स्ट एक वेव आसा, पूण हे सगळे मॅनिप्युलेशन्स करून, डिव्हिजन्स करून, वोट स्प्लिट्स करून, डिलिमिटेशन मॅनिप्युलेट करून बीजेपी कशी तरी हुक ऑर बाय क्रूक जिखूंक सोदता. ते पणजेन आमी सामके न्यूट्रलायज केल्ले आसा. आज पणजेच्या सीसीपीच्या इलेक्शनाच्या 30 वॉर्डांचे 25 असे वॉर्ड आसा वेर देर इज अ स्ट्रेट वन ऑन वन फायट बिटवीन आमी पणजेकार पॅनल आणि ही बीजेपी पॅनल. बीजेपी हांव म्हणटा, भारतीय जनता पार्टीनी ही एक बाबूश जेनिफर पार्टी पॅनल म्हणटा. सो स्ट्रेट फायट आसा, पणजेकारांक क्लियर चॉयस आसा आणि म्हाका दिसता जेन्ना असो क्लियर चॉयस आमी लोकांक दितले, दे विल ऑलवेज चूज द नॉन बीजेपी. लास्ट म्हाका वाल्मिकी फायनल एकच गजाल सांग, यू वॉन्ट द सीसीपी रिजल्ट्स टू बी held back till second phase of municipality elections happen, or you are okay if they are declared on 22nd March? Now, in the true spirit of democracy, all results should be declared at the same time. पूण कितें आसा, we will let the SEC take a call on that. Okay. आमी ताजेर काय ओपिनियन दिवंक सोदिना. विजय बिके, फायनल कमेंट्स. तुमकां दिसता की एक सदांच बीजेपी म्हणटा की काँग्रेस सामकी असंघटीत आसा, यू आर नॉट रेडी फॉर इलेक्शन्स. ह्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शना भितर तरी पक्ष आपलो ताकद दाखोवपाक शकतलो काय झेडपीची पुनरावृत्ती जातली? झेडपीचे जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन, आता बीजेपी झेडपीच्या जे कॅन्डिडेट येयल्या तेजेरूच नासता. झेडपीचे जर तुम्ही वोटिंग बँक पळयल्यार जाल्यार पॅटर्न काडीत जाल्यार झेडपीक म्हाका दिसता जे बीजेपीक सोडून चड वोट पडल्या तितून, आणि बीजेपीचे मार्जिन हे एकदम कमी वोटांनी येयल्या तितून आमी कंपेर करूंक वचना. पण काँग्रेस म्हणटा ती सगळ्या बरें आसा, काँग्रेसीची संघटना सगळ्या कडेन आहा, वोटर्स सगळ्या कडेन आहा. आणि जे मामरेवान म्हटला की वी आर कॉन्फिडन्स टू विन, कॉन्फिडन्स टू विन ते पयली म्हणजे कशें कितें वाल्मिकीन सांगल्या प्रमाणे फक्त मॅन्युप्युलेशन, हेंच्यांनी टायम, लोकांची कामां करचे सांडून हेंच्यांनी टायम फक्त आपले वोटर्स हांगातले थंयच्या हांगा हे मॅन्युप्युलेशन केल्ले आसा. तितून सुद्धा डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्युशनल रायट्सूय तेंच्यांनी वेव केल्ले आहा. तेन्ना हांव मागता पब्लिका कडेन की काँग्रेसीचे जे कॅन्डिडेट आमी दवरल्या तांकां वोट मारचे, आणि फुडले जे म्हणटा की फुडली 5 जे म्युनिसिपालिटी आसा तितून ऑलरेडी त्यांचे 4-5 नगराध्यक्ष जाल्यार भायर पडलेले आहा जे रिझर्वेशनाचे हेचेर. सो आता ते खंयच्या हेचेर उलयता ते खबर ना. ओके, मामरे बाब, फायनली म्हाका एक गजाल सांगात की सगळे जाण म्हणटा त्या मॅन्युप्युलेशन करून तुम्ही जिखतले, तुमची मार्जिनूय घडये चड आसची ना, अशी परिस्थिती उरतली काय तुमची प्रचंड मताधिक्यान बी उमेदवार जिखून येतले? आम्ही ज्या प्रमाणे सगळ्या म्युनिसिपालिटीनी काम केल्ले आसा त्यामुळे आमकां खात्री आसा जनतेन ज्या प्रकारचो विश्वास आमकां झेडपी इलेक्शनान दाखयला आणि ज्या प्रकारचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां म्युनिसिपालिटीन जनते कडून मेळत आसा. ह्या मॅनिप्युलेशन आनी कितें हे पळय सांचे क्रिएशन आहा, टू प्रोसेस ऑफ लॉ जे आसता पळय, आमी डिलिमिटेशन आमी पार्टी करिना. ताजे खातीर काय वेगवेगळे ह्या आसात, खाती आसात, इलेक्शन कमिशन आसा, हे गोष्टी ह्यो जातात. आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या प्रकारचो प्रतिसाद, हांव खुद्द स्वता फिल्डान आसा एका म्युनिसिपालिटीत, आणि त्यामुळे जनते कडल्यान जो प्रतिसाद मेळटा पळय हांवें स्वता म्हज्या कानाने आयकला आणि पळयला. त्यामुळे अशाच प्रकारचे म्हाका खात्री आसा, तुम्ही निश्चिंत आसात? काय वार्डाची जबाबदारी म्हाका आसा, म्हाका खात्री आसा तशाच प्रकारचे रेशोनन्स सगळ्या म्युनिसिपालिटीनी जायत आसा. आणि त्यामुळे आमच्या पक्षाचे जे उमेदवार आम्ही पुरस्कृत केल्ले आसा ते सगळे बऱ्या मताधिक्यान निवडून सगळे म्युनिसिपालिटी आणि कॉर्पोरेशन धरून आमच्या
पक्षाचो आमच्या पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचो बऱ्या प्रकारे विजय जातलो आणि म्युन्सिपालिटी आमच्या ताब्यात येतल्या हाजे बद्दल आमकां कांयच ओके या हांव इतल्याचेर थांबता वेळ सारको सोंपला पण म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग अल्टिमेटली प्रत्येक पक्षाक दिसता की आपले उमेदवार जिखचे पण कोणाक जिखोवप हें आमच्या तुमच्या हातांत आसा गोंयकारांच्या हातांत आसा आनी जर स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें निर्णय घेता ते पळोवया पण जर 22 तारखेक ह्या 7 म्युन्सिपालिटी प्लस कॉर्पोरेशनाचो जर निकाल येता जाल्यार तातूंतल्यान गोंयकार म्हणून तुमी कितें संदेश दितले फॉर दॅट फेज 2 ऑफ दोज म्युन्सिपालिटीज म्हाका दिसता हाजेर फक्त गोंयचे न्ही अख्ख्या देशाची नदर आनी लक्ष आसतलें हांव इतल्याचेर थांबतां मामरेबाब वाल्मिकी विजय बिके दुर्गादास थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ मी पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.